शुक्रारा सांजे थळावो आमदार प्रसाद गांवकरान पणजे हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताबरोबर चर्चा केली. शेनवारा सरकारचे वतीन उपमुख्यमंत्री विजयान शेतकारांक थळावे आरएफओक सस्पेंड करपाचे उतर शेतकारांक दिले. आणि 2 दिसांनी म्हणजे बाय सोमार पर्यंत तांगेले ते कांय कळना जाल्यार हाजें तें रुद्र रूप जातलें ताका पूर्णपणे सरकार जबाबदार आसतलो. तुमचे कडेन विनंती करता की आमकां ही परिस्थिती हाडपाक तुमी जावची न्ही आनी तुमी ते पाळटले तुमचे शब्द अशें म्हणून ही आयची सगळी हें आसा ती बरखास्त जाली. लोकांच्या सगळ्यांच्या एक मनांतलें अशें कितें जो आरएफओ आशिल्लो जॉन फर्नांडीस हेका सस्पेंड करचें म्हणून आनी त्या विशयाचेर तेणी तो विशय समजून घेतला हांगा आनी समजून घेवन आपल्या डिसिजनाक दिल्ले कडेन आसा. आमचो पूर्ण सरकाराचो विश्वास आसा की ह्या ज्या सस्पेन्शनाक जे आमी डिमांड केल्लो ताका सरकार सपोर्ट करतले आनी ताका सस्पेंड करतले म्हणून आज तेणी तांकां शब्द दिवन गेल्लो आसा ते शब्दा प्रमाणे ते रावतले. आणि कायम या फॉरेस्टाच्या जाचक नियमांतल्यान आमकां सूट मेळची, ह्या लोकांक सूट मेळची. एक रहिवासी एक सेटलमेंट झोन म्हणून हांकां तांचे मूलभूत हक्क तांचे फंडामेंटल रायट्स तांकां मेळचे. आमी पयलीं आयिल्ले की आमी ताका ट्रान्सफर करता आनी इन्क्वायरी कंडक्ट करता. लोकांक पेशन्स ना आनी आमकांय अशें दिसता की एक जेन्ना कॉन्फिडन्स तयार जावपाक जाय लोकांच्या आनी डिपार्टमेंटा मदीं जाल्यार पयलो स्टेप म्हणून सस्पेन्शन पेंडींग इन्क्वायरी हे आमी डिसिजन केल्ले आहात आनी जे डिमांड केला हो आमकां मान्य. आनी खूब इश्यूज आहात ते इश्यू एकार एक आमी मागीर सॉल्व करया. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक.